तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमकां देवाचें उतर आमकां फावो जाला माथेवाचो वांजेल 9 अध्याय 18 ते 20 आनी 6 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 18 to 26. अशें जेजू तांचे लागीं उलोवन आसतना सिनागोगाचो एक अधिकारी ताच्या सरसीन आयलो आनी ताच्या पांयांक पडून म्हणालो, सायबा, म्हजे तुवें आत्तांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेतना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कुसतोन आसली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंगवस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचें आंगवस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपल्या इतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं घुवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे तुवें, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू सकी अधिकाऱ्याच्या घरा येवन पावलो. थंय आसल्या पेरलूक वचपाक आनी गडबड करना आसल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कट भायर वसा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तवळ ते सक्कट ताका आसा लागले. लोक जम्याक भायर करतच जेजू भितर गेलो. चली येसो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. एक संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. आज एक सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याची दुवेक जिवंत करचें आनी वाटेर वेता वेताना रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरें करचें, हे दोन संगती आज समी आमच्या मुखार दवरता. एक स्पर्श मनशांक बरें करता, एक स्पर्श मनशांक बुजवण दिता, एक स्पर्श मनशाचें जिवीत बदलता. त्या काळार पयल्या सुवातेर रक्तस्रावाच्या स्त्रियांक घरांतल्यान भायर येवन लोकां सम्यांत वचोंक नासलें. कित्याक तांणी वेताना एकेदाळ वेतीत जाल्यार अशुद्ध अशुद्ध म्हणून भोवमान तांणी वचचें आसलें. तेन्ना लोक तांचे तन पयस धांवतालो. तयली परिस्थिती त्या काळार आसली. कडकारांनी उक्त्यान वचोंक नासलें, तांकां घरांनी वस्ती करूंक नासलें. खंय मनी रानां वल्यान तांकां तांच्या जाग्यार सोडताले. पूण जेजू हें सगळें कितें नियमशास्त्रांत बरोवन आसलें तें पुरा थोडे संगती कॅन्सल करता. आनी जेजू पळया त्या स्त्रियेक आपडना, पूण ती स्त्री भावार्थान जेजूचे वस्तूर आपडता आनी ती तक्षण बरी जाता. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावांत कश्टोवची स्त्री. ते कश्ट कितले आसतले त्या स्त्रियेक. ताचेड्यान तिचे आस्त पदीक पुरा वैसांच्या हातांत पडले तर विकून गेल्ले म्हणटा पवित्र पुस्तक. तितले कश्टान ती आसली. तिका खंयचेच ती एक कुटुंबाचे संबंध फंक्शनां जाताना तिका एटेंड जावंक नासलें. इगर्जेक वचोंक नासलें, सिनागोगांनी वचोंक नासलें, मागण्याक वचोंक नासलें. ती एक कैदी कशी भितर आसली. पूण ते दीस ती धैर्य घेता. जेजू येता म्हणून कळ्ळें, धैर्य घेता. तिका एक भावार्थ आसतलो. त्या भावार्थान तिणें चिंतिल्लें, जर जेजूचे वस्तूर सयत हांव आपडीन जाल्यार म्हाका गूण जातलें म्हणून. पूण जेजूचे वस्तूर आपडटना जेजू तावन गूण करचे सकत भायर गेल्ली जेजूक कळ्ळी. आनी कोण गूण जालें विचारता तो, कोणें म्हाका आपडलें. पूण जायतो लोक ताच्या आंगार पडटालो जाल्यार कोणाकी बरेंपण जावना. कित्याक आंगार मात्र पडटालो, भावार्थ नासलो तांकां. पूण ह्या स्त्रियेक भावार्थ आसलो. तिणें आंगार पडोवना. बगार एक कित्याक म्हळ्यार तिणें तोंड पुरा धांपून आयिल्ली आसतली. ती उक्त्यान तिका येवंक नासलें. ती भिरांत तिणें लिपोवन लिपोवन आयिल्ली आसतली. लोकांच्या जम्यान कशी रिगली, कितल्या धैर्यान ती रिगली आसतली. पूण तिचो भावार्थ तिका त्या कामाक त्या लोकांच्या जम्यांत रिगोवन वचोंक आधार दिता. तो भावार्थ सुम्याक आपडता, गूण जाता. पळया, पयलें आयिल्लो तो सिनागोगाचो तो अधिकारी. आनी जेजू ताच्या फाटल्यान वेता आसतना तिच्या दुवेक जायराच्या दुवेक गूण करूंक प्रतीक जावन तिका गूण करून म्हळ्यार तिका जिवंत उठोवंक जेजू येता आसतना ह्या स्त्रिये येवन थंय जेजू उलयतना कितलो वेळ थंय पास जालो आसतलो न्हय. पूण सिनागोगाचो अधिकाऱ्याक
आमचे जिवीत जाल्यार आमी आसलेल्या त्या घरी आमी कितलें पुरपुरत्या कोण ना हे स्त्री एक आतांत आयली गी आतांत तिका जाय जालें गी म्हजी धूव थंय मरण पावल्या आमी काय कितलें पुरपुरत्या कोण ना पूण सिनागोगाचो अधिकारी कांय पुरपूर ना रावता तो कित्याक देवाचेर एक जेजूचेर भावार्थ आसलो तो म्हज्या घरा भितर येत जाल्यार खंडीत म्हजी धूव बरी जातली म्हजी धूव जिवंत उरतली म्हणून आनी खंडीत जावन तो भावार्थ थंय काम करता जेजू वयता ताच्या घराय वयता मरण पावल्ल्या धुवेक जिवंत उठयता तांच्या लोकांक भायर धाडटा तो आनी जिवंत उठयता कलेक घडीत एक स्पर्श मोगच्या भाव आनी भयणी आज आमच्या कुटुंबांत समस्या आसतना आमच्या शेजारा समस्या आसतना आमच्या वाड्यांत या पिरगेजेंत कोणी अशी समस्या आसतना एक भावार्थान वचून तूं एक ताका स्पर्श दिशी जाल्यार कोणी दुखांत आसा कोणी कश्टांत आसा तुजो स्पर्श जावना जेजूचो स्पर्श जातलो तांकां बुजवण मेळटली तांचें दूख उणें जातलें जायत्या जाणांची पिडा गूण जातली कित्याक तूं जेजूच्या नांवान येताय तूं तुज्या सक्तीन वचनाय मगर जेजू तुजे ते आसा तो तुका भावार्थ आसा हांव कोणाक आपण जाल्यार खंडीत एक स्पर्श दिल्यार तिका कांय तरी बरें जातलें त्या व्यक्तीक कांय तरी बरें जातलें म्हणल्यार एक भावार्थ आमकां आसा तो भावार्थ विश्वास आमी जगोवन दवरला जाल्यार खंडीत हेरांच्या बरेपणाक आमी उपयोग करयेत आनी तेंत अजपाने अद्भुतां आमी आज पळयता जायते कडेन पळयते आसात जायते लायक जायते याजक मागता आसतना जायते बरेपण जाता जायते अजापाने अद्भुतां जातात जायते पिडाशिडा गूण जाता देखून आज आमकां दिल्लें तें एनॉयंटींग आमकां दिल्लें अभिशेक आमी ओगडावचें नाका तें आमी बरेंकन मेंटेन करया त्या देवाक अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया आमकां देवाच्या महिमे खातीर रचलां देवाचें काम करूंक आमकां अभिशेक केला देवाच्या संगता ताणें आमकां दवरला चोर संगती ताणें आमकां दिल्यात आत्मीक संगतीने आमकां घटाय दिल्या पवित्र पुस्तक आमच्या हातान दिला जाय कितें आमी तें करन आनीकी सुवार्ता मुंदर सुनोवंक जाली कृपादार आज आमी मागया आज तुमी पयले मासा वसल्यार जाकोबाक कशें जेजू देव दिश्टीक पडटा आनी देवाची कशें ताका राती न्हिदिल्ल्या वेळार दर्शन मेळटा आनी कशें देव ताच्या सांगात आसलो तुजे देव सर्वेस्पर देव क्लियर म्हणटा हांव तुज्या आजा अब्रामा सांगता आसलो तुज्या बापा इजाका सांगता आसलो हांव तुजे सांगताय आसा पळया संतते पर्यंत देवाचो आदार आसा देवाची सकत आसा देवाक तो पळयता आनी देवा कडेन उलयता संभाशण करता आनी त्या जाग्याक बेथेल म्हूण तो नांव दिता बेथेल म्हळ्यार देवान वस्ती करचो जागो त्या जाग्यार देव दिश्टीक पडलो ताका आनी ताचें त्या गांवचें आदलें नांव कॅन्सल जाता बेथेल म्हणलें नांव येता आज एकल्यांक आमकां असलो अनुभव जाय जे मोगाच्या भाव आनी भयणी देव खंडीत जावन आमचे कडेन उलयता जेजू खंडीत जावन आमचे कडेन उलयता पवित्रात्मेची सकत आमचे थंय सदांच आसा देखून आमी चड आनी चड आत्मीक तरान आमची वाडवळ काणगेचे आत्मीक तरान आमी घट जायचे देवाचें उतर सो आमी नियाळ करीचे मागण्याक आमी थोडो वेळ तरी आमी बसचे हर एक दीस म्हणले बरी तांकता जाल्यार एक मिसाच्या बलिदानाक आमी हजर जायचे आराधन आसल्यार आमी त्या आराधनाक हजर जायचे खंडीत जावन मागणें आमकां आनी एका हंताक उबारता आनी एका हंताक आमकां लिफ्ट करता देखून देवाचे सकत आमचे ते आसूं दी आनी जेजू क्रिस्त आमचे सांगता निरंतर वावर करून दी पवित्र म्हणजे सकत आमचे सदांच सावळी घालून दी म्हणून आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले समितीचे सांगता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आमा आपयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.